नमस्कार. Rdxgoaच्या कोकणी खबराचित्रात तुमका माय मोगाचो येवकार. नदर मारूया महत्वाच्या घडामोडींचेर. शेनवारा गोंयांत कोरोनाक लागून तिसरो बळी गेलो. 76 वर्साच्या बायलेक कोरोनान मरण आयलें. गरज पडल्यार म्हापशां लॉकडावन करतले. सामाजीक अंतर पाळूंक नाशिल्ल्यांचेर आनी मास्क घालूंक नाशिल्ल्यांचेर कारवाय करपाचो पुलिशेक आदेश दिला म्हूण मुखेलमंत्री सावंतान सांगलां. 1 लाखाची लाच घेतना हणजूणच्या पंचाक केली अटक. राज्यांत फिल्म चित्रीकरण करपाक राज्य सरकारान मान्यताय दिल्या. म्हापशां हुतात्मा चौक हांगा मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचें केलें अनावरण. ह्या वर्सा एका फाटल्यान एक अडचणी आयल्या म्हूण उरिल्लें वर्स पिड्ड्यार समजूं नाकात. कितल्योय अडचणी येवनी भिवूं नाकात. धिटायेन फुडो करात म्हूण आयतारा जाल्ल्या मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन देशाच्या जनतेक धीर दिलो. तरींतल्यान Rdxgoaचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच Rdxgoa ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर Rdxgoa यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात Rdxgoa. देव बरें करूं.